आमी रमेश गणपत नायक हो काणकोणा मल्लिकार्जून टेंपलाची फंड पेटी पळय तेणी हें केल्ली तेजो हो तिसरे एक्यूज. पयलीं दोग जाण आमी धरले, हो तिसरे एक्यूज. हो आमी काल मडगांव फायर ब्रिगेड त्या सायडीन आमी तेका धरला. तेजेर आमी तो सस्पेक्ट त्या केसीन आसलो म्हणटकीर आमी तेका तेजेर हें आसलो तेका काल आमी धरलो आनी मागीर धरून तेका आमी इंट्रोगेट केलो. इंट्रोगेट करता तो तेजे चांदर एक महालक्ष्मी टेंपलान तेणी चोरी केल्ली, फोंणी 2 टेंपलाची फंड पेटी चोरपाची हें केल्ली. त्या वानी तो नूर मोहम्मद आसा तो काणकोण मल्लिकार्जून टेंपल थेफ्ट केसीन आसा तो. 2 तेजे उपरांत तेणें एक करमळे एक शॉप फोडलें म्हणून सांगता तो. आनीक कारवार आनी कुमटा तो कमीच कमी म्हणटा 15 ते 20 आपल्यान शॉप फोडल्या म्हणून सांगता. आनी रावपी तो शिरशी. 15 ते 20 तो शॉप फोडला म्हणटा. आतां आमी सद्या तेका कोर्टा फुडें प्रोड्यूस करून 4 दीस रिमांड घेतिल्लो आसा आनी मागीर आमी आमची हें जातरीच इन्वेस्टिगेशन जातरीच बाकीचें आमी काणकोण मायना करतली तांकां हँड ओवर. रिकवरी कितें केल्ली आसा? रिकवरी म्हण कितें आसा तेका पयलीं चोरून व्हेल्ली म्हणटकीर सद्या फंड सगळी कॅश ते बाकी तेजें कांय केल्लें ना. सगळे कडेन कॅश हें केल्लें आसा. आतां थोडे तेजे कडेन आमी आतां थोडे पयशे तेजे कडेन रिकवरी केला. थोडेशे आतां खंयचे ते पळोवपा जाय. बट ती चांद्रा बिंद्रा ते म्हणटा भरपूर पयशे वयले म्हणटा.